कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलच्या वीक्षकांक नमस्कार. खबरो सांगता विष्णू कोळगेकर. नौकादळाच्या कर्मचाऱ्यांनी केल्ल्या गुंडागिरी वर्तनाचेर आक्षेप. तोडगा काडा न अपेक्षा आंदोलनाचो इशारो. कारवारच्या नौकादळ विभागाच्या कर्मचाऱ्यांनी स्थानिक श्री अयप्पा स्वामी मालाधारी आणि इतरांचेर मरणांतीक 20 जणांना हल्लो करून गुंडागिरी वर्तन केल्ल्या विरुद्ध पोलीस अधिकाऱ्यांनी आणि नौदलाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी योग्य क्रम घेवूक जाय. नौकादळाचे कर्मचारी जे या प्रकरणात भागी आसात तेमकां पोलिसांनी ताबडतोब अटक करून तेमचेर जमीन रहित गुन्हो नोंद करूं जाय. नाजाल्यापेक्षा पुढल्या दिवसात तेमचे विरुद्ध कारवार जिल्ह्याचे म्हणल्यार समुद्र किनारी भागाचे सगळे मच्छीमारी मेळून व्हड प्रमाणात आंदोलन करचे पडटले. त्या आंदोलनात कितें अनाहूत घडल्यार तेका नौकादळ विभाग जबाबदार उरतले अशें विधान परिषद आमदार श्री गणपती ओळेकर यांनी स्पष्ट ताकीद दिली. तेमी कारवारच्या पत्रिका भवनात प्रसार माध्यमांकडे उलयताले. नौकादळाच्या कर्मचाऱ्याकडच्यान अशें अन्याय जावचे हे पयलेचें प्रकरण न्ही, तर हेजी पयली मच्छीमारी लोक समुद्रात मच्छीमारी करतना जाळी कापचे, मारामारी करचे, दादागिरी करचे अशी कितलीशी या नौकादळाच्या कर्मचाऱ्याचेर प्रकरणां दाखल जाल्ली आसून ती प्रलंबित आसात. तरी हे परत परत चाळे सुरूच आसात. देश रक्षणा खातीर आपली जमीन दिवन स्थानिक निराश्रीत जालात जाल्यार अर्गा, चेंड्या, मुदगा, कोडार, आमदळी, बिणगा अशा लोकांचेर या नौकादळाच्या कर्मचाऱ्याकडच्यान अन्याय जातीर आसा. पोलीस आणि नौकादळाच्या अधिकाऱ्यांनी सभा दवरून हेजेर उपाय काडूं जाय, नाजाल्यार हे प्रकरण शांत जायना असो तेमी सल्लो दिलो. पळोवया नौकादळाचे अधिकारी हेजेर आणि पोलीस अधिकारी हेजेर कितें निर्णय घेतात तेजेर सार्वजनिकाले लक्ष आसा. ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಕರಾವಳಿ ಭಾಗದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಂಬಂಧ ಪ್ರಕಾರ ಮಾತಾಡ್ತೇನೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮೀನುಗಾರರು ಮತ್ತು ಆ ಮಾಲೆ ಹಾಕಿದವರು ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಮ್ಯುನಿಟಿದವರು ಇದ್ರು. ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅವರ ಒಂದು ಸುಳ್ಳು ಇವತ್ತು ಅವರ ನಿವಲಬೇಕವರ ಒಂದು ಗುಂಡಾಗಿರಿ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ತಮ್ಮ ಕಾನೂನಿನ ಚೌಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅವರದೇ ಆದಂತ ಒಂದು ರೂಲ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ರೂಲ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಪೊಲೀಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೂ ಕೂಡ ಅವರ ರೂಲ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅವರ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೂ ಹೆದರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂತ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಆ ಗುಂಡಾಗಿರಿ ವರ್ತನೆ ಮಾಡಿ ಪಿಕ್ಡೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ತಂದು ಅವರ ಏನೋ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ತಕೊಂಡು ಹೋಗುವಾಗ ಅವರನ್ನು ಅಡಗಟ್ಟಿ ಹೊಡೆದದ್ದು ಬಹಳ ತಪ್ಪು. ಆ ತಪ್ಪಿಗೆ ನಾವು ಮೀನುಗಾರರು ಕ್ಷಮೆ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತು ಶ್ರಮಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು 5 ಜನರಿಗೆ ಹೊಡೆದಾರೆ, ಮುಂದೆ ಶಿಕ್ಷಕ ಹೊಡಿತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ದಿವಸ ಈ ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಆಗಲಿ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ಆಗಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ದಾರಿ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಮುಂದಿನ ಈ ಅನಾಹುತ ಕಟ್ಟಿಟ್ಟ ಬುತ್ತಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವಾಗಲೇ ಅವರನ್ನು ಒಂದು ಸಭೆ ಕರೆದು ಆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ನಾವು ಮೀನುಗಾರರು ಮುಂದೆ ಕೂಡ ಒಂದು ಭಯಂಕರವಾದ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧ ಇರ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. कारवार हार्डवेअर अँड सॅनिटरी. आता हुबळीच्या किमतीत घरात लागचे सगळे तऱ्हेचे फर्निचर मेळचे एकमेव ठिकाण कारवार हार्डवेअर अँड सॅनिटरी. घरात लागचे फर्निचर ऑर्डरी प्रमाणे कर्ज मेळटले. टीव्ही स्टँड, किचन, बेड आणि इतर. शिवाय प्लंबिंग आयटम, सॅनिटरी, हार्डवेअर, डोर, प्लायवूड, लेमिनेट, वॉटर टँक तसेच सोलार वॉटर फिल्टरची व्यवस्था असा. किमतीच्या बाबतीत हुबळी वयची गरज ना. त्याच किमतीत कारवारात मेळचे ठिकाण कारवार हार्डवेअर अँड सॅनिटरी, अपोजिट सुजुकी शोरूम, रायकर मेनर, कायकिनी रोड, कारवार. संपर्क नंबर 9082431025. कॉलेज विद्यार्थिनी बसींतल्यान पडून जखमी. बस चालकाला आणि निर्वाहकाला निर्लक्षपणाचो आरोप. KSRTC बस KA42F0974 या बसीत प्रवास करची शिरसी श्री मारिकांबा सरकारी पदवीपूर्व कॉलेजाची विद्यार्थिनी रक्षिता रमेश हिरूर ही
चालक निर्वाहक हेमगेल्या निर्लक्षपणान बसींतल्यान पण गंभीर स्वरूपाची जखम जाली असो तेमगेल्या कुटुंबान आरोप केलो। हात पाय तकली तोंडाक जखम जाल्ल्यान जखमीक TSS आस्पत्रेत उपचाराक धाडले। तेका स्कॅनिंगाची आवश्यकता असून सिटी स्कॅनिंगाक धाडले। इतले प्रकरण जाले तरी त्या बसीचे चालक निर्वाहक किंवा संबंधित KSRTचे अधिकारी येवन तेका पळोवची मानवीयता दाखयली ना। तशें जावन तेमगे बेजबाबदारी उठून दिसता असो जखमी विद्यार्थिनील्या पालकान आरोप केलो। जाल्यार या प्रकरणाची दुसरी बाजू म्हण ही विद्यार्थिनी बसींतल्यान पडिल्ल्या घटनास्थळार आशिल्ल्या पेट्रोल पंपाच्या CCTV कॅमेराची फुटेज तपासतरेत कळले की ही विद्यार्थिनी आपल्या ग्रामाचे बस स्टॉप येवचे पयलींच निष्काळजीपणान उतरू करतना पडली। तरी पण चलेक निर्वाहकान ताबडतोब सरकारी आस्पत्रेत दाखल करून उपचार केलात। बसीत आशिल्ल्या प्रवाशांन जखमील्या पालकाक या जखमी विद्यार्थिनील्या बेजबाबदारीपणाची माहिती सांगली। या वेळार चालक निर्वाहकान तेमगेल्या आर्थिक परिस्थितीची जाणीव देवन उपचाराक काही खर्च दिवचे आश्वासन दिले। सार्वजनिकालो पैसो सरकार कसो वापरता, कोणाला अडला तर कोणाक पडला। सार्वजनिकालो टॅक्साचो पैसो कसो अव्यवहार जाता हेजे एक उदाहरण कारवार जिल्ह्याच्या शिरसी तालुक्याच्या कार्यकारी सौदाच्या फाटल्यान आशिल्ल्या सार्वजनिक मुतारीची ही दुर्दशा असून लाखांशी रुपये खर्च करून सार्वजनिकाक उपयोगाक मेळना जावन बेशिस्त स्थितीत पडिल्ली ही मुतारी कचरो आणि प्लास्टिकाच्या बाटल्यांत भरला। सार्वजनिकालो पैसो कसो व्यर्थ जाता हे पळोवंक मेळटा। ही मुतारी दुरुस्ती करून सार्वजनिकाक सुव्यवस्थित उपयोगाक येवसारकी करची अशें हेगडे देवनहळ्ळी ग्रामपंचायत सदस्य श्री नारायण हेगडे हेमी सार्वजनिका वतीन सरकाराक आग्रह केला। जोयडा जगलपेट ग्रामपंचायत अध्यक्ष पदार नूतन कुंभार हेमगेली बिनविरोध निवड। कारवार जिल्ह्याच्या जोयडा तालुक्याच्या जगलपेट ग्रामपंचायत अध्यक्ष पदार नूतन कुंभार हेमगेली आज बिनविरोध निवड झाली। BJP पॅनलाकडेन या ग्रामपंचायतीची सत्ता असून गेल्या 2.5 वर्षाच्या कारकिर्दीत 2 महिलांन प्रत्येकी 12.5 महिने अध्यक्षपद सांभाळचे असे ठरयले। तेजे प्रमाणे पहिले 12.5 महिन्याचो कालावधी रेणुका हणबर हेमी सांभाळन उतराप्रमाणे ग्रामपंचायत अध्यक्षपदाक राजीनामा दिलो। तेन्ना त्या पदार आज जाल्ल्या ग्रामपंचायत अध्यक्षपद निवडणुकीत नूतन कुंभार हेमगेली बिनविरोध निवड झाली। कारवारच्या सदाशिवगड व्याप्तीत अमूल दुधाचे एकच डिस्ट्रीब्युटर अमूल पार्लर साक्षी एंटरप्राइजेस सदाशिवगड। अमूल दूध होलसेल किमतीत विक्रीचे हॉटेल, लग्न, मुंज, वाढदिवस अशा प्रत्येक समारंभाक किंवा इतर कार्यक्रमाक अमूल दूध, दही, बटर मिल्क, फुल क्रीम मिल्क, पनीर, अमूल दुधाचे चीज, ताक, दही, तूप, रसगुल्ला, गुलाबजाम, इलायची, मिल्कशेक, बदाम, केशर यासारखे अमूल कंपनीचे हर एक चीज मेळचे आणि ऑर्डरी प्रमाणे आईस्क्रीम मेळचे ठिकाण अमूल पार्लर साक्षी एंटरप्राइजेस अपोजिट दुर्गा बँक सदाशिवगड। अधिक माहितीसाठी 8277531311 या नंबराचे संपर्क साधचो। इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता। व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करच्याक विसरू नाकात। कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मेळसाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा। धन्यवाद।